मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. 4,000 कोटी रुपया ग्रीन सेस आसा दिवपाचो, पूण पैसे आसात खंय? मुख्यमंत्र्यांनी जापसालदारकी व्हेली अर्थ खात्याकडेन, जाल्यार विरोधी पक्ष ताका पुरायेन म्हणटा घोटाळो. फाटली 2 वर्सां जाली पारशेचो रस्तो खणला सरकारी कामांक, जो अजून मेरेन आसा खणीत. पूण हाचो त्रास आता पारशेच्या लोकांक लागला सतावपाक. पेडणेचे पीडब्ल्यूडी खाते जाला फेलियर खाते, तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो सणसणीत आरोप. गोंयांत फाल्यां मनयतले श्रावणांतलो पयलो सण नागपंचम. वेगवेगळ्या रंगाच्यो आकाराच्यो मुर्त्यो आयल्या बाजारात विकपाक, लोकांची चल्ल्या नेटान तयारी. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 4,000 कोटींचो ग्रीन सेस आनी अजूनय स्पष्ट जापोनात. सोमारा विधानसभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांकडल्यान एक महत्वाचो प्रश्न अर्थ खात्याकडेन व्हेलो. मुद्दो कसो हाताळणी कंपन्यांकडल्यान फारीक करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप. एलओपी युरिया लेमावान ताचो उल्लेख व्हड घोटाळे परस उणो न्हय असो केला. हे प्रकरण सध्या न्यायालया मुखार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. पूण थकबाकी वसूल करपाक कायदेशीर आडखळ ना असो आलेमाव हट्ट धरता. आंकडो व्हड आसा, प्रश्न आनुकूय व्हड आसात आनी उतरां कोळशाच्या धुल्लान ते अजूनय अस्पश्ट जाल्यात. कोळसो हाताळणी कंपन्यांकडल्यान एकठांय केल्ल्या वा एकठांय करूंक नाशिल्ल्या ग्रीन सेजा संबंधीची चौकशी अर्थ खात्याकडेन हस्तांतरीत केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांनी सोमारा सभाघरात दिली. विधानसभा प्रक्रियेच्या नेम 49(2) प्रमाण हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांणी सांगले. Speaker sir, under rule 49(2) that question is transferred to the finance department आणि फायनान्स डिपार्टमेंट ताका आन्सर करतले. हे अशें ना की सरकाराचेर जापसालदारकी टाळपाचो आरोप करपी विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव हांका हे कारवायेचो उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. ग्रीन सेस प्रकरण हो खूप व्हड प्रश्नाचो फकत एक पैलू आसा असो ताचो दावो आसा. खूप पयलीं एकठांय करपाक जाय आशिल्लो थकबाकी संबंधीत 4,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो लास्ट टाइम मंत्रीन उत्तर दिल्ले सेम क्वेश्चन उत्तर दिल्ले माचान आनी हे ट्रान्सफर करप. त्या दिसा हांगा सभागृहांत आमी उलयल्या आणि सांगला की हे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे काम आसा. स्पीकर सर, मिसगायडिंग द हाऊस प्रश्न फायनान्स डिपार्टमेंटाचे सहज मातशें फूल आन्सर जे त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर स्पीकर सर हो विषय अजून सर्वोच्च न्यायालया मुखार आसा. हाचेर मुख्यमंत्र्यान भर दिलो. फाटी आशिल्ले पैसे एकठांय करपाचेर निलंबन ना अशें सांगून सरकार कारवाय करपाक कित्याक कळाव करता असो प्रश्न आलेमाव हांणी केलो. इम्पॉर्टंट मुद्दो तुका 4,000 कोटी रुपया मेळटले, स्टेटी मेळटले. About this particular cess issue, yes, give a special discussion. Can you give a special discussion? Authorize a special discussion. Mashe diche. I will show you where you can recover that amount through Jindal. Because why are you all leaving this important issue? Because sir, matter Supreme Courtat asa. Because sir, सांगता तो परत हाऊसाक मिसगाइड करपाचो प्रयत्न करता. त्याती सांगता मॅटर ताका सांगला मी आन्सर ताका फायनान्स डिपार्टमेंट दितले. मॅटर सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा. मॅटर क्लियर कट ताका सांगला. Supreme Court does not show me a stay. Supreme Court has said not to जे 10% recover, जे 50% किती मुख्यमंत्री कित्याक तू गुणायता हे पयस तू मेळटाय मरे ते उजा कर इतले पेंडिंग आय ड्यूज. बिकॉज सर फक्त आतापर्यंत गोवा स्टेटूनच ग्रीन सेस सुप्रीम कोर्टान बंद केले नाही. सुदीना सगळी खबर आहा. श्री युरिया लेमाव कार्ड क्वेश्चन 1 ना हे जे स्पेशल हो दोरा डिस्कशन जाता. क्वेश्चन 1
जे डिस्कशन जावपाक कोडसो हावपू लोकांक गोंयकारांक कोडसो हावपू आनी तेंक सोडोवपू बिल कातोरपा सुदीन बरें आहा लोकांगली लोकांक जर 15 दीस बिल कातोरला हारी केलना कातोत मग सर हावजाचो टाइम अननेसेसरी एकदा जेन्ना सांगल्या उपरांत परत त्याच विशयाचेर परत न्हू अरे हो 6 महिने जाले गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, सुभाशीश गोयेकार आणि ओमकार देशप्रभू. मडगाव ते बाणावली मजगती जोडपी रस्त्यार कलवटाच्या बांदकामात खूप कळाव जाल्ल्यान बाणावलेकारांनी खंत उक्तायल्या. हे काम बेगीन पुराय जावचे आणि हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करचो अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता आमी आसात ते बाणावले आसात आणि त्या बाणावलेचो जो वेस्टर्न बायपास आसा ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर आसात आणि हो जो रोड आसा हो मडगांवच्यान बाणावल्यान वचपाचो त्या वार्का वचपाचो मेन रोड. आज तुमी पळयतात की गेले वर्स जाले की हो जो कलवट आसा हो बांदतात. आमचे कडेन इंजिनियर कित्या सारके ना म्हूण तें कळना. आमी सदां सांगतात की आमचे कडेन प्लॅन म्हूण तो आसपा जाय आनी प्लॅन नासले कारणान आज इतले त्रास जाले कडेन आसात. आज 6 म्हयने जाले वर्स जाले हे काम करतात पूण ह्या ब्रिजाचे बारीक तो कलवट आसा हेजे काम मुद्दे अजूनही जायना. हे सायडीच्यान जितली ट्रॅफिक आसा ही त्या वटेन डायवर्ट केले कारणान खुबशे त्रास जातात. ह्या वटेन कितलीशीं इस्कॉला भुरगीं आसात ती हांगा इस्कॉला येतात तांकां त्रास जातात पूण हांगा लोकांनी चिंतपाक जाय लोकां त्रास कितले जातले. हांगच्यान कितलोसो लोक मडगांवां येता तांकां त्रास. हांगच्यान गाडी येवपाक मेळना कांय ना. आनीक दुसरे वटेन तुमी पळयात आतां ह्या वेस्टर्न बायपासाचें जेन्ना काम करता त्या टायमार हेजी काम करपाक जाय आसता. आतां तुमी पावसा करपाक लागल्या पावसा काम करून जाता. आमची टॅक्नॉलॉजी आमी म्हणटा खंय पावली काय म्हणून पूण ही टॅक्नॉलॉजी ह्यो अशी हांगा सिनियर सिटीजनां ते दोतोरागेर सुद्दां येता जाल्यार कितलेशे त्रास जातात. आज आमी ह्या सिनियर सिटीजना फुडें विचारून घेवया की तुमकां कितें त्रास जाता काय ह्या हेजे काय हो असो करीत हो म्हाका दिसना आनी 1 वर्स म्हणल्यार हो काम जायत म्हणून हें जें काम चल्लां तें जर पळयत जाल्यार बेगीन काम जावपा ना. हेचे खातीर मागतात बेगीच्या बेगीन ह्या कलवटाचें बेगीन काम करून हो लोकां खातीर ओपन करून दिवचें म्हणून. रेबडार जो साको बांदता ताका आज 6 म्हयने जाले गव्हर्मेंट कांयच पळयना. गव्हर्मेंटाक कितें जालां म्हाका खबर ना पूण आनी कितें जालां तें लोकांक घातल्यार थंयसर कोण ना आनी मनीस बसून नासता थंय 2 जाण कामाक आसता. 6 म्हयने जाले तो साको इल्लोसो बांदल्यार लोकांक इतले त्रास जाता. लोकांक अशे पयस वयचे पडटा सगळ्यांक त्रास म्हणजे कितले पयस वयचे पडटा पळय. हांगच्यान कोलवा रोडा वयल्यान तशें वयचें पडटा आनी सदांच हे पावसान जर आनीक त्रास. हे 5 मिनटांनी खारेबांदार पावता ते 15 मिनटां आनीक लागता. जर सरकारान हाजेर विचार करचो. हो आतां साको बांदपाक 6 म्हयने जाल्यार नवो पूल बांदपाक कितलीं वर्सां लागतलीं हें सरकारान पळयचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोणाचोय कामो रडो पूण एकदाचे उजवाडो अशी गत सध्या पार्शेच्या रस्त्याची जाल्या. फाटली 2 वर्सां जाली रस्तो सरकारी कामा खातीर खणिल्लो जो अजून मेरेन खणीत आसा पूण हाचो त्रास आता पार्शेच्या लोकांक बरोच जावपाक लागला. ह्या भयानक रस्त्याची वासपूस करतलो कोण? पेडणेचे PWD खाते फेलियर खाते जाला असो थळाव्यांनीच रिपोर्ट दिला. पळयात पेडणेकारांचे उत्फरके. सरकारी काम आणि वर्साची वर्सां थाम असली परिस्थितीचो अणभव जायते लोक घेतात जाल्यार दुसरे वाटेन उदरगतीच्या नांवान अर्दकुटी कामां आनी लोकांचे जाल्ले हाल ही आतां नवीदाद उरली ना. पार्शे रस्तो हाजीच देख घेवन येयला. पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या कंत्राटदारांनी लोकांच्या जिवाचो खेळ करून दवरला. मांद्रेचो आमदार करता कितें? भर पावसात रस्त्यांचे कसले डांबरीकरण चल्ला? आता ह्या रस्त्यार कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय भिरांकूळ अपघात घडल्यारच सरकार जागी जातली? थळाव्यांचे खोचक प्रस्न. आमकां कपडे सुद्दां घालून जागून आमच्या हात झापून भितर आसता. सगळे मुली पयसा घालांक आमच्या
हा त्याला किती उपाय आता रस्त्यात मिरगाच्या रस्त्यात रस्तो किती फोडला 5 लाख तर मला खबर ना लोकांचं विभाड करून त्यांना करू टाळायचं त्यांना लोक मेलो आणि आता हे पड्यान मारांक जाऊ लोक खाली जाऊन जाऊ असे हा म्हणतात लोक खाली जाऊन जाऊ न्हू सरकार बरे पडले न्हू तेच सांगतो मेलो नाल्यार कितें करतलो लोक आता तो आता लागी पावल्या आणि हे आता वणके पडले आणि इतको बॅड कंडिशन जाला आम्ही इस्कॉलांक भुरग्यांक पांग वयता ना येता वयता आमची इतकी परिस्थिती जाता व्हडले 4 व्हिलरचे उदीक आमच्या रांगा वयल्यान उसाडटा जाल्यार आमकां तसल्यानीच त्या इस्कॉलाक भुरग्यांक पावचे पडटा इतकी परिस्थिती आमची बिकट जाल्लेली आसता हेजेर कितें ना कितें तातडीने उपाय करूंक जाय कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लेम घातलेली माती रावता ते तांबडे उदीक बरें जाता आणि हो जो झोन जाला न्हू हो खूब डेडली झोन जाल्लो आहा मेन म्हणजे कितें जालें ह्या हो जो पेडणे टू पार्शे आणि आगोराडा चोपडा रोड आहा न्हू ह्या रोडाचेर कितें आमचे नागरीक पार्शेचे पेडण्याचे आनी चोपड्याचे 2 ते 3 वर्सां रेग्युलर त्रास काडटा आमी कित्या खातीर हांगा सांगपाचें म्हणजे पयली घातलेली केबल लायन घातलेली ही केबल लायन त्यांनी आमच्या मांद्रेच्या आमदारान म्हाका 22 स्टार्ट केलेली केबल लायन घालपाक 22 केबल लायन घालून त्यांनी सिजनाचेर घातलेली ती पावस पडच्या पयलीं घातलेली तेन्ना कितें जालें हांगा त्यांनी ती केबल लायन घातल्या उपरांत त्याच्या वरती रॉबला घातले आणि काम सोंपयलें आणि पावस पडपाक त्यांनी डांगरच घालूंक ना लोकांनी 2 वर्सां त्रास काडले विदाउट डांबरीकरण करच्या पयलीं म्हणटा त्यांनी आता कितें केलें तो डांबरीकरण करूंकच ना रस्त्याचें आता त्यांनी नवीन ही पायपलायन घातले पेडण्याची पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आणि आमच्या मांद्र्याच्या आमदाराक आमी सांगूंक सोदता ह्या प्रसार माध्यमा थ्रू की हांगर पावसान तुका जर एक काम कंप्लीट करपाचें नासलें या बिफोर रेन स्टार्ट जावच्या पयलें जाल्यार तूं ही ओक ऑर्डर कशी काडटा सो हे आता त्यांनी पावसान एक्झॅक्टली काम केलें आणि पावसान एक्झॅक्टली काम केल्या कारणान हांगर पार्शेकार जे लोक हा हांगर पार्शेकार जे लोक हा हे डेडली सारखे डेंजर सफर करता सारखे हांगर जेन्ना ल्हान भुरगीं वयता इस्कॉलाची भुरगीं वयता हांगर जाणटी वयता आणि जाणट्यांक इतले मेजर त्रास जाल्लेले ह्या रस्त्याचे हे डेव्हलपमेंट नावाच्या एक टायपचे माणसाचे जीव घेवपाचो प्रकार ह्या सरकारान केल्लो आहा हे पेडण्याचे डिपार्टमेंट जे आहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हे फेल्युअर डिपार्टमेंट जाल्लेले आहा ह्या डिपार्टमेंटान टेक्निकल लायकेचो इंजिनियरच ना आणि हेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा हे बेंगाली यूपी बिहारी कॉन्ट्रॅक्टर हाडला ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कामाची प्रोटोकॉल कितें खबर ना रिफ्लेक्टर कशें दवरपाक जाय ते खबर ना आणि सगळे पाड घालून रस्त्याचेर दवरलेले आहा आणि या मांद्रेच्या आमदाराकय सांगूंक सोदता प्रसार माध्यमा थ्रू ही जी बेस्ट सिस्टिगिरीची कामां चलयल्या आणि पार्शेकारांक जे त्रास केला न्हू भयंकर आय डोंट नो हे पर्पजली त्रास केला कशें त्रास केला पॉलिटिकल त्रास जाले आय डोंट नो पूण आमकां हे पार्शेकारांक जायते त्रास जाता पार्शेकारांक आगोराडा चोपड्याच्या झोनाक हे जायते त्रास जाल्लेले आहा स्पेशली आमकां पार्शेकारांक हेचे त्रास चड जाल्लेले आहा सो माझी एक डिमांड आहा सरकारा कडेन की ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचे नोटिफिकेशन बोर्ड नांवां आसपाक जाय थर्ड डिमांड जे माझे आहा सरकारा कडेन की रोडाची जेन्ना कामां चलतात तेन्ना एलोकेशन जावपाचें खूपच गरज आहा आणि जे बेशिस्तगिरी कॉन्ट्रॅक्टरचे काम चलयतात सीएमान एक अनाउन्समेंट केलेली फाटल्या टायमार जेन्ना कामां बेशिस्त केली तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्टान घालतले म्हण सीएमान सांगलेलें सो सीएमाका सांगूंक सोदता हे जे बेशिस्तिगिरी काम चलयलां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सीएम ब्लॅक लिस्टान घालतलो ना हे म्हजो सीएमाक एक जाप आसा आमचे डिमांड कितें आहा न्हू सांगपाचें म्हणजे सरकाराक आनी सीएमाक एक डिमांड आमचें आहा प्लस हे जे रस्ते फोडटात न्हू हे रस्ते फोडपाचें एक धोरण सरकारान एक धोरण निर्माण करपाक जाय सरपंचाक आमी विचारले की सरपंच कशें कितें ते सरपंच म्हणटा आमकां हे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किंवा कलेक्टर लायन आमकां कितें कन्सर्न करिना सो वी कॅनॉट टेक डिसिजन आमकां ते डिसिजन घेवपाक आमकां एक रायटूच दिना म्हणटा सो हांव एक सरकारा कडेन मागता सीएमा कडेन मागता की जे रस्ते लायनीचे ऑल गोंया लेवल जे रस्ते लायनी प्रोजेक्ट खणटा ते एक रस्तो खुदाईचें एक धोरण निर्माण जावपाक जाय ते धोरण खणटना एक मदीं खंयच्या टायमार केबल येता आनी केबलाचें काम सुरू जाता ते जावपाक जायना ताका एक 2 वर्साचो मिनिमम कालावधी दिवपाक जाय तेजे एलोकेशन जावपाक जाय पेपर माध्यमा थ्रू आणि तेजे पयलीं ते 1 वर्स बोर्ड लागपाक जाय की हांगा एक आमकां प्रोजेक्ट घेवपाचो खणपाचो लोकांची सेफ्टी पळोवपाची गरज आहा गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू
मॉन्सून बंदीच्या काळात जारी केलेली बेकायदो नोटीस आणि बोट धन्यांनी केलेल्या आरोपा खातीर पारंपरिक नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी खात्याचेर टिका केली। पारंपरिक नुस्तेमारी संघटनेन गोयच्या रापणकाराचो एकवट हे नोटीसेक खर विरोध करून ती बेकायदेशीर अशें म्हळां। पावसाळ्यात नुस्तेमारी बंदीचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाला नुस्तेमारी संचालनालयान वेळसावच्या एका पारंपरिक नुस्तेमाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या। ही कॅनॉन 9.9 HP 2 आउटबोर्ड मोटारा वांगडा कार्यरत आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या, जी बंदी वेळार दर्यादेगेच्या 5 किलोमीटर भितर 10 BHP परस चड इंजिनांक बंदी घालपी गोय मरीन फिशिंग रेग्युलेशन कायद्या खाला मान्यताय मर्यादे परस चड आसा असो खात्याचो दावो आसा। हांव निलकंठाक फिशरी डायरेक्टराक हांव चॅलेंज कोतां, आमी वर्सा 12 म्हयने दर आमी एकूय पाटी नुस्त्या मोटो लायन भायर वचनाय जाल्यार आतां ऑगस्टाचे 1 तारखेर बोट्यो भायर सरल्यो। आख्खेच इलिगल ते मेथल घेवन वचतले, 5 किलोमीटर टोटले, 50 मिटर घेवन फिशींग करतले, तें इलिगल न्हू। 1 तारीख जातरीच इलिगल बंद। कितली वर्स जाले आमी म्युनिसिपल रेजिस्टर कर म्हणटाय, आनी एक कायदो काडला गव्हर्मेंटान। शर्मिला मोंतेरो ही कितली फाटी गेली आनी पोत्ती येयली आतां, हे आमच्या हड्ड्यार हाडून गायल्या। एक ह्या गव्हर्मेंटाक आनी कोणू मेवना दिसता शिकलो मनीस। कितले आहाय आमचे, आयज आमचे भुरगे लंडना वयता म्हणटाय, कितें लागून वयताय? हेंकां हाडून पोत्ती बसयताय म्हण ऑफिसांत। अरे शिकलो भुरगे जायते आहाय, बरे बरे आहाय, तेंकां हाडून बसयाय। ही एकू ना तुमकोडे। आयज हांवें डिंगी बांदल्या 20 वर्स जालीं, हांवें डिंगी बांदलो, मेस्त मरोन गेलो, आनी लेटर येयलो म्हाका सोसायटी म्हाजी डिंग्याच्या सगळ्याचे इन्शुरन्स कर म्हूण। हांव इन्शुरन्स वाल्याक विचारपाक गेलो, इन्शुरन्स वालो म्हाका म्हणपाक लागलो तुगेलें बील जायें, कितले लाखां डिंगी बांदली तुवें। आतां हांव बील हाडूंक वयतो जाल्यार म्हाका मेस्त जावो। आतां मेस्ता लागून हांवें मरचो पडलो आनी सरकार वचून घेवन येवचें पडलें। सरकारान कोणाकय लायसनां दिल्या, धंदो करपाक कोणाकय वॅलीड आसा, पूण जर कितें उलयता आसतना तोंडांत येता म्हणून कितें उलोवप ना। LED लायट जेन्ना LED लायट घालून नुस्तें मारताले बोटकार, तेन्ना हेच डिपार्टमेंटान, फिशरीज डिपार्टमेंटान सत्कार केला। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक। आता घेऊया एक लहानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। श्रावणांतलो पयलो सण नागपंचम मंगळारा जातलो। ह्या वेळार लोक नागाच्या मुर्तेची पूजा करतात। कलाकार आपल्या कलेत रमोन मुर्त्यांक आकार दिवपाक व्यस्त आसात। वेगवेगळ्या रंगाच्यो आकाराच्यो मुर्त्यो बाजारात आयल्यात। मारूया एक नदर नागपंचमीच्या तयारीचेर। कितले नागोबा तुम्ही करता? 100 करता। आणि कितले दीस तुमकां हे करपाक अशें लागता? म्हयनोभर लागता सगळे करपाक, रेडी करपाक। म्हटल्यार पेंटींग करता म्हणजे म्हयनोभर जाय सगळे रेडी करपाक। तुमचे कडेन जे नागोबा करतात पळय, ते तुम्ही मार्केटान व्हरून विकतात की तुमचे कडेन हांगा येतात? ना, जे आमचे वार्षिक गणपतीकार आहा न्हू, तेच आमकां वर्सा हांगाच येवन ते घेवन वयता, मार्केटान व्हरना। ही जी परंपरा आसा पळय, ती कितल्या वर्सां पासून करतात आणि तूं ह्या फिल्डान कसो कितें आयलो? सांगपाचें म्हटल्यार हांव मम्मी पप्पा तेंच्या कडसून शिकला। तेच्या पयलीं आजो तेंचे पप्पाच्या आजी बी, म्हटल्यार खूब पयलीं पासून ही परंपरा चालू आहा। ही आतां पर्यंत तशीच चालू आहा। आतां न्यू जनरेशना प्रमाणे न्यू कला येतात न्हू, तशे न्यू टॅक्नीक येतात, तशे त्या प्रमाणे ते ह्या करचें पडटा। लोक खंयचे प्रिफर्ड करता? आतां न्यू जनरेशन आहा ते आतां भुरगे जाल्ल्या कारणान ते आतां न्यू चडशे आतां न्यू ह्या करता, प्रिफर करता। तांकां खूब तरेचे वेगवेगळे जाय पडटा। पयलीं कशें आसतालें एकूच तरेचे दिल्ले काय लोकांक तितले कळनासलें न्हू पयलीं म्हटल्यार,
आनी आतां न्यू जनरेशना खातीर ते खूब तरेचे वेगवेगळे हे येता प्रोडक्ट्स आनी तशें आतां कले तशी सेपरेट कलर करूचे पडटा 50 आणि तवशी 250 आसा गिरायक आसा पेडणे बाजारात बरें जाल्लें आणि हळदीचे खोले हे आता किती असतात 50 रुपया 25 हे सगळे नागोबा आम्ही घराकडे करता घराकडे प्रिंटिंग करता साधारण कितले करता तुम्ही साधारण आमचे 200-300 असतात आता हे पेडणे बाजारपेठेन खपता असे तुका गिरायक जाता वार्षिकात येता तुम्ही वार्षिकच असता साधारण माझ्याकडे 240 मार हा 240 झाले असे पेडण्यान खप जाता असे खप जाता गेल्यावर जाल्लो आता ओनूय जावंक जाय मार्केटान लोक येयला पण जाता गोंयचे सगळ्यांचो डिमांड असता त्या प्रमाणे आम्ही नागोबा दिता वार्षिक गिरायक आहा वार्षिक गिरायक 200-250 गिरायक आहा आणि ही व्हडली सायज कितलो रेट हेचो 700 रुपया रेट लायता कसून हाडला तू नागोबा अमूल डिस्काउंट स्पेशल वर्सार येता आणि हे व्हडले आता नागोबा आहा न्हू ते साधारण कितले रेट हेचो 700 रुपया पेंटिंग कोणी केला हो गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. नेरूल SC पंगडान साई अवतार अंजुनाक 6-5 अशा गोल फरकान हारायलो. कुर्टी फोंडा हांगच्या एनिमल हजबंड्री मैदानाचेर फायनल बरीच रंगली. 35व्या ऑल गोवा सेंटेन्स फेस्टिवल इंटर विलेज सॉकर 2025 सर्तीत नेरूल SC चॅम्पियन्स म्हणून उदेलो. फोंडा फुटबॉलरांनी आयोजित केल्ल्या आणि गोयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या आदारान जाल्ले हे सर्तीत भाटेकार चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि रायझिंग फोंडा हांच्या आदारान जाली. उत्तर गोयच्या 2 बळवंत पंगडां मदीं खर सर्त पळोवपाक खेळा मोगींची बरीच गर्दी आशिल्ली. Games means we all come together. There is no religion, no caste, no creed. We all play because we want to play. And this is the plan of God that we come together. And especially आज आमी एकठांय जाल्यार कित्याक पोंडा फिगर्स आज फेस्ट करता भाग्यवत आनाचे आनी भाग्यवत आना म्हणल्यार तिचे नाव म्हणल्यार कृपा आनी ती एक संत हाल्ली म्हूण आनी तिची धूव सायबीन माय जी आमच्या सगळ्या मोगाची आनी कृपा म्हणल्यार एकामेका सगळे बरें करूंक आमी पळोवन गेल्यार देव आमचे सगळे कृपा दाखयता आमचे सगळे मोग दाखयता आमचे सगळे बरें घडून हाडता तर आमी ताका दिनवास दिवंक जाय तिची वाखणी करूंक जाय. ज्या तरेन देवाचो आशिर्वाद जाय म्हणटा सेंट एनिसो आशिर्वादान आमी हो टुर्नामेंट आमची जी स्टँडर्ड आहा ती वाडत वता. आयज बरें दिसलें पळोवपाक की ग्रावंडार बसपाक खुर्च्यो नाशिल्ल्यो बट तरी सुद्दां ग्रावंडारूय जागो नाशिल्लो इतले लोक भरिल्ले. So I am very happy and I request the government and whoever is the new sports minister to see that Ponda gets a good international football stadium or at least a football ground where the players grow. एक बरें दिसता की आज आमचो देसाय बाब जो वेटरनाचो रेफरी जालो फ्रॉम गोवा फुटबॉल असोसिएशन हांव ताच्या खातीर कॉंग्रेच्युलेट करता मनोज एंड टीमीक. कारण म्हाका दिसता भुरगे जेन्ना आमचे फुडें सरतले भुरग्यांक जेन्ना ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी ती क्रिकेटूच न्ही जाल्यार फुटबॉलाकूय मेळपाक जाय व्हॉलीबॉलाक मेळपाक जाय कबड्डीक मेळपाक जाय. एंड आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट फ्रॉम लास्ट 5 years वी कॅन डू एंड कॉन्ट्रिब्यूट समथींग फॉर द फुटबॉल इन पोंडा एंड दीस टायम पोंडा फुटबॉलच खेळ एंड हांवें ऐकले ते थोडे प्लेयर्स सांगताले आमी एकूच गोल आमचेर पडलो म्हणून. सो वील ट्राय टू सी दॅट थ्रू दीस पीपल पोंडा आमचे फुटबॉलाचो की बाबा आमी येता तो टुर्नामेंट पोंडा फुटबॉल जिखपा खातीर जे कितें कमी पडटा तांकां आमी फाल्यांच्यान सुरवात करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. कितलेशेच दीस सतत पडपी पावसा उपरांत निमाणे हवामान सुदारपाक लागला. गोंय चडशे सप्तकभर सुके उरपाचो अदमास आसा. खास करून सांजवेळा विखुरिल्ले पावस पडूं येता. मंगळारा मेरेन येलो अलर्ट सक्रिय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा पूण नवे अलर्ट दिवंक नात. बुधवार सावन 3 ऑगस्ट मेरेनचो अदमास पुरायपणान सकारात्मक आसा.
उटंगराच्या पावसांत उणाव. फुडल्या सप्तकांत गोंय चडशे सुके. पावस पडूं येता. मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. बुधवार ते 3 ऑगस्ट मेरेन हवामानाचो ग्रीन अलर्ट. तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.